सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या 13 सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयची ही मिसाची भेट देवाक आर्गां दिवन भेटयता लिजा मारिया फेर्नांडीस. ही आमचे भयणीचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. जे बरेपण आपल्या जिवितांत तिणें अणभवलां त्याच बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवंक ती आयल्या. तिचे पासत आनी तिच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आज इस्तानो जायतीं आमचीं भावां भयणां आपलो वाडदीस सोमोरमतात. करीत भाशेन हेस्टन पेरेरा, मुरास्का सुवारीस, तेच भाशेन लिरॉय फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा भयणांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. तेच बराबर आपल्याक पेकोवणी मागतात, बरी भलायकी मागतात. मिना आनी स्टीफन दुआर्त, रोलंड कॉस्टा हे आमच्या भावाक किडनी आनी हार्ट कॉम्प्लिकेशन्स आसात ताचे पासत मागुया. त्याच बराबर लिऑफ डिकॉस्टा तशेंच कोसेसांव हेवूय आमचे भयणीक तिची किडनी बरे तरेन फंक्शन जायना तिचे पासत मागुया. शार्लट डिसोजा तिची सर्जरी जावची आसा तिकाय पेकोवणी मागुया. तशेंच एक आमची भयण तिची डिलिव्हरी बरे तरेन जावंक ती मागूंक लायता. तशेंच ऑस्टीन ह्यावूय आमच्या भावा पासत मागुया. तांकां पेकोवणी आनी कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. करीत भाशेन एक भाव दिनवासता आपूण क्रेटिना ऑपरेशनांतली वाटावली म्हूण भाग्यवंत आंतोनी लागीं आपलें मागलें आनी करीत भाशेन ह्या ऑपरेशनांतली आपली वाटावली म्हूण देवाक दिनवासता. आयच्या दिसा काजाराचें वरोस समोरमता पेरपेत्वा आनी आर्नाल्डो. तशेंच सिल्वेस्टर हो आमचो भाव USA हांगा मिसींग आसा. करीत भाशेन तो आपल्या कुटुंबाक मेळूंक आमी ह्या मिसा भेटेन आमी कोतकोत्यान मागुया. मोगाळ भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाचीक परब समोरमता. जेजूचें काळीज जावन आसा दोयाळ, जेजूचें काळीज जावन आसा मोवाळ आनी ह्या काळजांतलें जायतें बरेंपण आमी अणभवलां. तो सगलें बरें देवा लागच्यान येता म्हूण वळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी दिनवाशी काळजान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवया. मोगाल भावा भयणीनो, मारेच्या तुस्त गितांत आमकां ही वोळ मेळटा. ल्हानविकायेंकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भाग्यवंत आंतोनीन अशेंच आपल्या उतरां आनी कोरन्यां वरवीं कालती आनी ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलो आनी ह्या ताच्या जिविताक लागून देवान ताका उंच उबारलो आनी ताची जीब लेगीत कुसूंक दिली ना. हीच कल्पना मनान बाळगून आयच्या त्रेजनाचो विशय ल्हानवीक आनी कालत्या काळजा वरवीं जेजूंत रिगून रावुया. तर आमी सगल्यांनी जेजूच्या आज्ञाक कालती रावन ताच्यांत रिगून रावतात तांकां जिवीत मेळटा. तर
हेंच जिवीत मेळून घेवंक ह्या मिसाचे भेटेंत बागयोंत आंतोनीचे मोजोतीन देवाचो आदार मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगलिशानो, सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या मिसाचो विशय आमकां बेस बरे भाशेन दाखयला. आमकां ल्हानवीक आनी खालती जावंक आपयला. आमी जेजूचे रूपकार समाजांत जावंक आमकां मिसां. पूण मनीस कशें आमी ओसोप म्हूण ओळखून घेवया. जायते फावटी जो मोग आमी देवातान अणभवला तो कोन्यांतल्यान पेल्या सोवे आमी दाखोवंक. जायते फावटी आमच्या चालत्या जिवितांत आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक. जायते फावटी आमी गोरवान जियेल्या आनी हे भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोंक. आमी चुकल्या, आमी पातो कादारला, आमी देवाक आनी पेल्याक दुखयला. आमच्या चुकीची दूख धरुया, आमच्या पातकाचे बोगसोणे मागून सगळीं सांगाता म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. अणभवल्या सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनशांच्या संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका मोहिमा दिताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकल्याच सुणीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाची शेली बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोवरतो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसावां बापा मुखार दवरुया. आमचे दिनवासनी काळीज पयलें बापा सोबें उबारुया. ताच्या काळजांतल्यान जायतीं बरेपणां, जायती कृपा आमी अणभवल्या. देव आमचो मोग कोत्ता, तो आमच्या हुस्क्यान बोल्ला आनी आमच्या जायत्या गोरजांक तो जबाब दिता. हो वेळ घेवया, हो सोय घेवया, ओगेपणान देवाक दिनवासू. आमच्या जिवितांत जो जायते प्रश्न आसतले, आडकोळी आसतल्यो, पिडा रोग आसतलो, आमचे कोश्ट आसतले, ओगेपणान ते बापाक उबारुया.
आयच्या दिसा जेजू आमकां ताच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक आपयता. दर एका दिसा जेजूच सारकें मोवाळ काळीज घेवन दुसऱ्या सोवें मोगाच्यो कोन्यो करूं, दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवं, जेजूचे काळजांतल्यान आमी बरी मनशां कशीं जिवंक आदार मागुया. संवसारांत शांती पासोतूय मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या मोगाच्या पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो उगडास करूं हे सुर्गीचे जोरींतल्या देण्याची बरोन वता ती कुरपा जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. दुसरी सुमोटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजां प्रेतुमेच्या सगल्या पोरजां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक वेंचून काडल्यात. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां वेंचून काडल्यात. हेरां पोरजां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगल्या पोरजां परस तुमी संख्येन एकदम थोडीं आसल्यात. पूण तांणी तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्यांक दिल्लो सोपूत पालचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बोलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फारोवाच्या हातांतलीं तुमकां सोडयल्यात. सर्वेस्पर तुमचो देव खरेंच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वाशी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताजो मोग करतल्या आनी ताज्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिडकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. पूण आपलो द्वेस करतल्यांक ताच्या जिवितांतूच कास लायता. आपलो द्वेस दवरतल्यांचो नाश करूंक तो फाटी सरोना. ताच्याच जिवितान ताजेर कास धाडटा. म्हणटोच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आतांच आयकल्ल्या ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताजी भोक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळीं म्हणुया, ताजी भोक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. आत्म्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिन वासून ताचें पवित्र नांव वयर काड. वयर काड काळजांतसान. आत्म्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां. कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. आमचो जबाब. ताची भोक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळे तुजे अकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगल्या तुज्या वायटांक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोनवालायेचो. ताची भोक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पर मोग तोखता सासना सासनाक. नितीन फांकतात
सगळीं ताजी वोती कर्तुत्वां जुलूम भोगतात तांकां दोईन मोगान तो राखता मोइजेस आपल्या चाकरांक आपले गूट उक्ते केले इस्रायला मुखार फांकोयली आपली नवलां आमचो जबाब ताची भोक्ती करतल्या तांय सर्वीसभर मोग तोगता सासना सासना ह्यावी दोयाल मोवाल सगलोच माई मोगाचो रोखटोच रागार जायना काकलुटीचो तेवो तो आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती कास तो लायना आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण घेना आमचो जबाब ताची भोक्ती कोतोल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोगता सासना सासना बागिवोन पावलून बागिवोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप मोज्या आपुरबायच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक कोडचो आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेलचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो हातूंत देव आमचो मोग कोता म्हूण उगडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देव देवाक कोरेंच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सुपूर्णायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हे कुणे वरवीं आमी आनी ताचे सोबें जियेता आनी तो आमचे सोबें जियेता म्हूण आमकां कळूंक येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मांडून घेता ताचे सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता देव आमचो मोग कोता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता सोरेस्पराचें उतर देवाचे वडोपकार उद्गार म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं माथेवाक पोरमणे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून म्हणलें बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्या आनी सोपुल्लांक उक्त्यो केल्या म्हूण हांव तुका दिन वाचतां
ओय बापा, हेच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा, आनी पुताक कोणाकूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तसोच बापाक कोणाकूच ओळखना, बगोर एकल्याच पुताक, आनी ज्या मनशाक पुताक आपले कुशीन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात तीं म्हजेशी येयात, आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें झू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमचे जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झू सोंपें आनी ओलू म्हजें ओजें. जेजू शिवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयणानो, हो नियाळ फुडें वता आसतना एक सादी वस्त हांव तुमकां नियाळूंक आपयतलो. आमी सगल्यांनी स्पंज पळयला, आनी हो स्पंज जेन्ना आमी एके बालदेन वो एका कंटेनरान घालतात तेन्ना पयलो हो स्पंज वयर उदकाचेर उफेता, पूण थोडो वेळ जाल्या उपरांत हो स्पंज आपुणूच उदकान भितर बुडटा. आनी हें घडटा कित्याक हो स्पंज हें उदक आपल्या भितर घेता, आनी जेन्ना अशें घडटा तेन्ना हो स्पंज बदलता, तो जोड जाता, ताचे भितर उदक वेता. आनी जेन्ना आमी हो स्पंज काडलो आनी तो चिड्डिलो जाल्यार तातूंतल्यान उदक वता. मोगलेशनो असलोच स्पंज जावपाक आयज आमकां जेजू आपयता. आयज आमी भोव पवित्र काळजात जेजूची परब समोरता, आनी जेजूचें काळीज जावन आसा आमकां दर एकल्याक स्फूर्ती आनी प्रेरणा आमचें जिवीत जेजू सारकें करूं. आनी हाकाच लागून आयच्या सेवा धर्माचो विशय ल्हानवीक आनी खालत्या काळजा वरवीं जेजून रिगूत रावुया. मोगलेशनो जेन्ना हो स्पंज ह्या उदकान बुडटा आनी हें उदक ह्या स्पंजान रिगता तेन्ना हो स्पंज आख्खोच बदलता. आयज आमकां अशेंच करूंक आपयल्या, आमकां जेजूंत रिगूंक आपयल्यान, आमकां जेजू लागच्यान शिकूंक आपयल्यान, आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां आपयलां. मोगलेशनो जरी तर आमी समाजाचेर नदर मारली जाल्यार संवसार आमकां वेगळे भाशेन जियोंक आपयता. संवसार आमकां शिकयता आमी कठोर जावपाक, हार्ड हार्टेड, आमकां स्वार्थी जावपाक, आमचें चिंतपाक, आमकां व्हडवीक सोदपाक. पूण आमी जर जेजूचें जिवीत पळयलें जाल्यार ताचें काळीज आमकां शिकयता ल्हानवीक जावपाक, ताचें काळीज आमकां आपयता बोगसोणें दिवपाक, ताचें काळीज आमकां शिकयता ल्हानविकायेन आमचें जिवीत जियोवपाक. आमी जर आयची वाचपां आयकल्यान जाल्यार ही वाचपां आमकां देवाच्या मोगाची खबर सांगता. पयल्या वाचपान मोइसेस इस्रायल पोचेक सांगता की देवान तुमकां विचल्यान न्हयच फकत तुमी एक व्हड पोरजां म्हूण, पूण देवान तुमकां विचल्यान कित्याक तो तुमचो मोग कोत्ता म्हूण. जेन्ना इस्रायल पोरजां ल्हान आसलीं तेन्ना देवान तिका आपली म्हूण आपणायली. देवान आपली कृपा, आपली बरेपणां तिचेर शिवरायली आनी एक व्हड पोरजां तांकां केली. आमी जर दुसरें वाचप आयकलां जाल्यार भाग्योन जुआंवाचे चिटीन आमकां मेळटा की देव आपूण आमचें सवें हो संबंद घडोवंक पयलो प्रयत्न करता. देव आमकां रावना की आमी देवा लागीं येतलीं म्हूण, पूण देव आमचें सवें येता. आनी हेंच कितें जेजूच्या जल्मांतल्यान आमी अणभवता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो, आमकां बरेपण अणभवूंक, आमकां सोडवून आमी चाकूं.
आमी जर शुभ वर्तमानान पळयलां जाल्यार आमकां जेजू आपयता, कित्याक तो जाणो आमी थोकलोलीं आसा, ताका आमची काळजी आसा. तो आमकां भायर आयना, तो आमकां किकोंत करिना. परतेंच जाल्यार तो आमकां आपयता आपल्या लागच्यान शिकूं, आपल्या काळजान जो मोग आसा तो ओणभो, आमचें जें जूं आसा जाच्या पेजा खाल आमी चेपल्या तें ताचे लागीं सोडूं आनी ताचे लागच्यान शिकूं. आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आनी ह्या नोवेनांनी आमी वांटो घेता आसतना आमी भाग्यवंत आंतोनीच्या जिविताचेरूय नियाळ करुया. हो व्हड पोरगोटणार देवाच्या उतराचो हो व्हड मनीस मिलाग्री घडटा ते देणें आसलोलो. आमी ताका सांडलोल्यो वस्तू मागता आनी तो आमकां दिता हें भावार्थान आमी विस्वासान पाळटा. पूण ह्या भाग्यवंत मनशाचें जिवीत आमी नियाळ्ळें जाल्यार आमकां कळोन येतलें की ताचें जिवीत ल्हानविकायेचें आसलें, ताचें जिवीत सेवेचें आसलें, ताचें जिवीत मोगाचें आसलें. मोगलीश्वरो जेन्ना तो पयलोच आपलो मुणयारीपण सुरू कोत्तालो तेन्ना ताणें आपल्या वडिलां लागीं मागलें आपणाक एका पयशिल्ल्या गांवांत धाडूं, जंय तो एका किचनान आपल्या सांगाता वावर कोत्तालो. हो व्हड पोरगोटणार हो घोड गिन्यानाचो मनीस सारोन मागतालो, आयदनां धुतालो आनी हें तो खंयचोर ताण शिकलो. ताणें हें जेजू लागच्यान शिकलें. जेन्ना तो मागण्यान जेजू लागीं बसतालो तेन्ना जेजूच्या काळजाक तो उक्तो रावलो. जेजूचे गूण ताणें आपल्या भितर घातले. तो आपूण आनीक एक क्रिस्त जालो दुसऱ्यांच्या जिवितांत. आयज मोगलीश्वरो आमी ही परब समोरमता आसतना आमी कितें करचें. आयजची परब आमकां 3 वस्तू करूंक आपयता. पयली वस्त म्हळ्यार ही परब आमकां खात्रेन सांगता की देव आमचो मोग कोत्ता. आमी एकसुरी न्हय, आमी भायर आयलोलीं न्हय, आमकां कोणूच आयकोना अशें न्हय आनी हाकाच लागून आमी आमचें जिवीत कोडू करूंक आमी कोडू करचें न्हय. जेजू सदांच आमचें आयकूंक रावता. आयज आमच्या जिवितांत जर कोश्ट आसात, प्रश्न आसात जाल्यार जेजू आमकां आपयता आपणा लागीं यो. आमकां 7 साक्रामेंत आसा, मिसाचें बलिदान आसा जंय जेजू आमकां भेटूंक येता. त्या बलिदानांत ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवया. आमचें काळीज जेजूक उक्तें करुया. आमचें काळीज जर आमी कोडू केलां जाल्यार तें देवाच्या मोगांत भरुया. दुसरी वस्त जी आमकां आयची परब आमचो आयचो सेवादोन करूंक आपयता ती म्हळ्यार हे मोग जो आमी अणभवला, जें बोगसणें आमकां देवान दिलां तें आमच्या भावा भयणां सोबें कोन्यांतल्यान दाखोवया. वी कॅनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जरी तर म्हज्या जिवितांत मोग ना जाल्यार हांव हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका जायना. आयज आमकां जेजू न्हयच फकत आमचो मोग कोत्ता हें सोत ओळखूंक आपयता, पूण होच मोग जो आमी अणभवला, जें बोगसणें आमी घेतलां तें आमकां पेल्या सोबें दाखोवंक आपयता. आनी तिसरी आनी निमाणी वस्त आनी ती सगळ्यांत म्हत्वाची, हें जेन्ना आमी बरेंपण कोत्ता पळय तेन्ना आमी ताळयो ओ गोण करूंक जेजू आपयना, पूण तें ल्हानविकायेन करूंक आपयता. जेन्ना तूं एका हातान दिताय दुसऱ्या हाताक कळो नाका अशें जेजू आमकां शिकवण दिता. तर मोगलीश्वरून जेन्ना आमी आयज ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आनी जिवन जेजू ह्या आल्तारार येता, आमच्या जिविताची नियाळ करुया. आमचें काळीज जेजू सारकें आमी दोयाळ मोवाळ केलां. आमचें काळीज जेजू सारकें आमी बोगसणें दितोलें केलां. असलें आमचें जिवीत ना जाल्यार आयज जेजू लागीं आमी कुरपां मागुया. आमचें जिवीत बदलूं, ताचे लागच्यान आमी शिकुया, आमी ल्हानवीक जावया, आमी दोयाळ जावया आनी आमच्या जिविताची सॅक्रिफीस करून आमी जेजूचे मुणयारी जावया. तो जेन्ना आमी आयज घरा वेता वा दोंद्याक वेता तेन्ना आमी जेजूचे उपकार जावया. जे परी जेजू ह्या मिसाच्या बलिदानांत आपणाक मोडटा तेच परी आमी आमची मोडणी करुया, पेल्याक बरेंपण हाडुया आनी आमच्या साद्या जिवितांतल्यान, आमच्या दोयाळ कोन्यांतल्यान आनी ल्हानवीक जिवितांतल्यान जेजूचे उपकार संवसारांत जावया. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो,
पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोनर्जन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भोगताचो एकदार पातकाचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या कालती जिविता वरवीं लोकांक जेजूचे खरे रायपणाचे नमुने जावं बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तूं यो बाबा ही मागणी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन सेवेचे गूण आपल्या वावरांत आपणावंक पोरजेच्या गरजांक पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तूं याल बाबा ही मागणी आपले पिडेक आनी कोश्टांक सांपडलेल्या भावा भयणांक भागिवंत आंतोनीचे मोजोतीन कुडीची आनी मोनाची पेकोवणी मेळूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तूं याल बाबा ही मागणी ह्या आयच्या मिसाचे समारंभेन वांटो घेतात तीं भावां भयणां आपल्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयल्यात तो तांकां तांच्या मागण्यांचो फोल मेळूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तूं याल बाबा ही मागणी बो सुर्गीच्या दोयाळ बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता तुज्या काळजा पासत जेजूच्या काळजांतल्यान तुजो मोग आमी अणभवला ह्याच मोगांत आमी आमच्या काळजाची बदोळणी करून होच मोग कोन्यांतल्यान दुसऱ्या सोवें दाखोवंक तूं आमकां आदार दी. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं काय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं उबी रावया.
मोज्या भावा भयणांनो, हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरा व्हरतो मोग पळोवन आमी करता ती भेटोवणी दोयेन मानून घे. अशें आमच्या अपराधाचें फारीकपण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अजापवंत मोगान खुर्सार उबारलेलो आसून ताणें आमचे खातीर आपणाकूच ओपून दिलो. उगडलोल्या ताच्या कोणवाळायेंतलें व्हांवलें रगत आनी उदक अशें फुटली पवित्र सभेच्या संस्काराची जोर सोडवणेचे जोरींत सदांच संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या उगडलोल्या काळजा थंय सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भोगता सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उंचरगी, सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना उंचरगी. मोगलशानो हो पवित्र वेळ. ह्या वेळार ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खरेपणी ह्या आल्तारार हाजीर जाता. आमची गरज ताचे मुखार दवरुया. जरी तर आमचें काळीज फाफसोलां आमकां बोगसोणें दिवंक जायना. जरी तर आमी दुखोवल्या आनी हाका लागून आमकां दुसऱ्यांक मोगान विंगोवंक जायना. हें फाफशिल्लें काळीज जेजूक उबारुया. आनी कसली कुरपा आमकां जाय जाल्यार ओगेपणान जेजूक लागीं ती मागुया. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Bavartaco gud. Sumia, tuci morona mi sumurupta, ani tu porod Jesu, tuci pudor život por purkuta. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखेप तुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो बरवशांत अंतरेकता घालून ताका त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे खाल कोतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवान बागयोंत आंकवार मरे देवाचे माई सांगातीन बागयोंत झुजे तिचो पोतीन बागयोंत धर्मदूत आनी सोरकाय तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाताक तांकां वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचीच वरवीं आनी ताच्याच सांगाता आनी ताचीच थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. मोगलीशनो आयज जेजू आमकां ल्हानवीक जावंक आपयता, आपणा लागच्यान शिकूंक आपयता. तो जेजूच लागीं आमी आमचो संबोध थीर करूं, ताचे लागीं शिकून ल्हानवीक दोयाळ जावंक आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान करपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओंतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे नोयम पडूचे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीश घाल आनी तुजी खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवोन जेजू जो आपणाकूच मोडटा आमकां भलायकी दिवं. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोलशिल्लो कोडसोरू कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा हो प्रिती मोगाचो संस्कार पवित्र मोगान आमची काळजां पेटोवं अशें तुज्या पुताशी आमकां सदांच ओडून घे आनी भावा भयणां सवें ताकाच वळखूंक आमकां कृपा दी. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. बसूया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या ह्या त्रेजेनाची मांडावळ केल्या लेजन ऑफ मॅरी ह्या संस्थेच्या सगळ्या भावा भयणांक आमी काळजान दावन दिन वाचताव आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा ही पवित्र मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या, आमचे पासत मागला आनी किरीत भाशेन जेजूच्या काळजाक ल्हानविकायेन तेंकून रावूंक आमकां उलो केला फादर जोनस डिसोजा. रायतूरचे सिमनारींत शिक्षक कसो तो वावुरता आनी जे कोण यादनीक जातात तांची आकारणी करूंक तो उमेदीन वावुरता. ताचेर ताच्या बऱ्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी ताका बरी भलायकी फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच बरोबर आमच्या गांवच्या दोगांय यादनिकांक आमी काळजान तान आमी दिन वाचता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन, भोगता मध्ये भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. फावो जाले तुका तें देणे व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचे ह्याच संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उच्चारूंक तें उतर गरजेवंतांची मागणी आयकूंक उपोरद्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवे केन्नाच निर्फोळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड फोडटेल्या सोवे तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखावलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून भातोक पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्ताय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावो नेजो आसलें. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय भोवच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडला तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें भाग्यवंत तांतोनी मुखार तुजें प्रार्थन उबार भावार्थान उबार. आनी ह्या वेळार खेरीत भाशेन दुसऱ्याय भावना पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन
तरेकवार पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणां पासत मागुया. जावं ती कॅन्सराची, जावं ती काळजाची पिडा, जावं घडये कोणाचें हिपाचें ऑपरेशन आसा. जायतीं भावा भयणां घडये डायलिसीस करतात. जायत्यांक घडये किडनी प्रॉब्लम्स आसात. किडनी घडये फंक्शन जायनात, घडये फातर आसात. जायत्यांक घडये दिसूंक येना, जायत्यांच्यान घडये आयकूंक येना, जायत्यांच्यान घडये उलोवंक जायना, जायत्यांचें घडये ऑपरेशन केलां सक्सेसफूल जावंक ना, आजून पर्यंत घडये कोसळटात. तांचे पासत माग. पिकोवणी मागुया, भलायकी मागुया. मागुया नोकरी नासलेल्या भावा भयणां पासत, अदीक करून तरणाट्यां पासत, वाडलेल्या पासत, जाका आजून पर्यंत नोकरी ना, घडये आशेन आसात आपल्याक कॉल केन्ना येतले, विजा केन्ना मेवतली, घडये आपूण इंटरव्यूआक पास जातलो वो ना, असले प्रश्न जिवितान उप्रासल्यात. तांचे पासत मागुया. मागुया भुरगें बाळ नासलेल्या कुटुंबा पासत. हे भुरग्यांचें देणें तांच्या कुटुंबांत उत्पन्न जावंक, कुशालकाय तांकां मेळूंक मागुया. त्याच बरोबर घडये भुरगीं आसात, वाडटात, पूण घडये आजून पर्यंत तोंडांतल्यान जाप सुटूंक ना. घडये भुरगीं आसात, घडये भुरग्याच्यान आजून पर्यंत चलूंक जायना. असल्या भुरग्यां पासत माग. शेजाऱ्यां पासत मागुया. भाव भावां पासत मागुया. जायते फावटी तोंटो भाव भावा मदें, शेजाऱ्यां मदें उप्रासता. शांती दिन आसतना घडये आमी रावता, बोगसणे दिन आसतना घडये आमी रावता, घडये जायते फावटी कोर्टान पासून व्हरता. असल्या संदर्भान समजिकाय, बोगसणे, मोग, मोयपास उत्पन्न जावंक मागुया. आमच्या सरकारी कोचेरींत, त्याच बरोबर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. आज नदर मारीत जाल्यार भ्रश्टाचार, अन्याय वाडत आसा. सरकारी कोचेरींत वावुरतल्यांनी, त्याच बरोबर राजकीय अधिकाऱ्यांनी परजेच्या बऱ्या पासत वावरूंक, अन्याय पयस करूंक, भ्रश्टाचार पयस करूंक, उक्तेपणान वावरूंक तांकां बळ मागुया. आनी जिविताची नवसरणी कर म्हूण मागुया. भायल्या गांवांनी जायतीं आमची वावुरतात, तांकां बरी भलायकी मागुया. आज सकाळीं आमी मागलां एकलो आमचो भाव भायल्या गांवांत वा भायल्या देशांत सांडला, तो मेळूंक, तांच्या कुटुंबांत सगळें ताचो एकवट जावंक मागुया. आनी जायतीं आमी पयस पयस जावन आयल्यांत. आतां आमच्या पयणांत आमकां सुरक्षा आमी जण एकल्याक मागुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतलो नाय तूं. तोच मिलाग्रीचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय. एबो मोवाळा आनी मोगाळ भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगीन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्याक फोळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बोगशिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर बरी देवाची बाई आम्हा पापया खातीर दोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज चलयता सासणाच्या ससनाक. आनी भाग्योत आंतोनीची विनोदेन सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. Cool.